संतोषान उल्हासान गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बली पेटोंक जमल्या पाता वळखता सम्या परता ताकूत आमचेर प्राता अर्गा पाठयता वादार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायानां तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बली पेटोंक जमल्या. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो. कोरोना पिडे निमती इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना त्या सगळ्या सर्व भाव भयणी खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतले. प्रतिनिधीन परगांवांत आसात आमची भाव भयणी, मुंबईंत आसात आनी इतर गांवांनी विशेष रितीन मिसा वचूंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमचे खातीर आमी मागता. सुरेस्पर देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. ह्या संदर्भार देवादीन माउरीस डिसोजा हाच्या 10व्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून विस्तिता लिल्ली डिसोज आनी गुटाम डंबविली. देवादीन एनी अल्फोन्सो हिच्या प्यामी स्थिता लिल्ली डिसोज आनी गुटाम डंबविली. अर्गसन बडयता अनिशा लुवीस, मिस्टर जॉयसन लुवीस आनी मास्टर जोशवा लुवीस, पेनेश्वर सस्तान. देवादीन नेल्सन कार्डोजाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता थॉमस आनी सलीन कार्डोजा मुंबई. अल्विन स्टॅनी हाच्या जल्मदीस संदर्भी देवान आपणा केल्ल्या सर बऱ्यापणाक अर्गासन बडयता. अल्विन स्टॅनीच्या जल्मदीस संदर्भी वीना मारिया फर्नांडीस दुबाई नीरमार्गा. जोस्लिन डिसोजाच्या 11 वर्सांच्या जल्मदिसाक अर्गासन मीस बटयता. जसिंता डिसोजा अलंगार इस्रायल. देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गां मीस दिता. जसिंता डिसोजा आनी कुटाम अलंगार इस्रायल. आपल्या 6व्या वर्साच्या लग्ना जिविताचो उडास कडून देवाक अर्गासन बटयतात. कॉर्नेल आनी डोरिन रोड्रिगेस शिरवा. ह्या सर्व पसत मागया आम्हा समिस्तां पसत मागया जे कोणा मागताना बसयला उडास कडून तांचे बसत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो, जिनी परिवर्तनाच्या त्या वर्त्या देण्या प्रास दुसऱ्या वर्तें देणें ना. जिनी परिवर्तनाच्या जिविनी मुखार उरली कसलीच जिणी अर्था बरीत ना म्हणलें देवाचें उतर आज आमकां स्पश्ट करता. निनिवेचो लोक परिवर्तन जालो. सोम्याचें उतर आयकून परिवर्तन जाल्लो लोक बाचावी जोडूंक पावलो. अशें आमी रुपांतराचे मनीस, परिवर्तनाचे मनीस जावंक जाय. बदलावण जोडलेले मनीस आमी जावंक जाय. नांतर आमचें जिवीत व्यर्थ जाता. देखून बदलावणाचे मनीस आमी जावंक, परिवर्तन जाल्ले व्यक्ती आमी जावंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळकाळ समानारी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळा जेजू जे दीस पडटें उतर आमकां मन परिवर्तन करूंक, जिणी परिवर्तन करूंक, वायट सणूंक बरें आदारूंक उलो दिता. पूण हें उतर आमी आयकूंक सुकूंक ना. आमी निर्फळ जाल्या ह्या मुखांत तुका आमी दूख दिल्लें आसा.
पश्चातापून बक्षाने मगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय मुगाळा जेजू पत्की जिनी सांडा बरी खबर सत्माना म्हणून तूं तवळ तवळ आपण दिताय पातक आमकां देवा मदलो संबंध तुटयता म्हूण आमी जाणा आसुनी पतकाक वेंग मारन तुका तिरस्कार केल्लो आसा ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिल्लें आसा पश्चातापून बक्षाने मगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय मगळा जेजू आमी बरें करीस जर तरी आमी वायट करून आसां वायट सांडा बरें आदारा बरें करा म्हणून उलो दिताय बरेंपण जिवीत दिता बरेंपण आमकां देवाची भुरगीं करता बरेंपण आमकां देवा थंय बरो संबंध आसा करता पण हें बरेंपण आमी करूंक नासतना तो संबंध तुटयलेलो आसा देवाक आनी पयल्याक दूख दिल्लें आसा पश्चातापून बक्षून मगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टासोसरी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वाकता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुतान सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे ईश पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया इकडे बरदळे तांपी आमच्या घर सांगाती विशेष करून मागे सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या आमच्या भोवमोगाळ देवा आमच्यो सगळ्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर तुज्या प्रितेच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वसोंक हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत
जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे फावटी जोनाक पावले. ऊट आनी निनिवेक त्या ओट शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान चलोवन वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीस भर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणी वस्त्रां पांगुरलीं. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाट केली. हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्नापूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सतच्या वाटेन म्हाका चलोवन वच. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवंत. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेतावन तुवें दाखयल्ल्या विश्वासीपणाचो उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या काळांतल्या मोगांनी बरेपणां सरी जावं. म्हजो तूं उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सांब पावलून कोरींतकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेसय. रडतल्यांनी रडनातले बरी, कुशाल करतल्यांनी कुशाल करिनातले बरी, आनी विकते घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नासलेले बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग करतल्यांनी तसो उपयोग करिनासलेले बरी जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचे बैले स्वरूप ना पयस जावन येता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे राज लागी पावला. पातकेजीनी बदला आनी बरी कबसत मारा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
जुवांक धरण बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकेजींनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा अंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया आनी म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय धांवचे मुखार वेतच ताका दिसले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव सुवांव. ते आपल्या माशव्यार जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्यां सांगाता माशव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, हाची सुवार्थांत जेजू आपले मिसांव काम परगट करचें आमी आयकता. स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो, जेजूक ह्या संवसारांत परगट करूंक आयिल्लो, जेजूच्या येण्याक साक्ष तो दिवंक आयिल्लो. जेजू उजवाड आनी उजवाडाक साक्ष दिल्लो जुवांव. जेजू सत आनी सताक साक्ष दिल्लो जुवांव, स्नानीक जुवांव. सता खातीर निते खातीर हेरोदियासाच्या आनी हेरोदीच्या पातका विरोध. आवाज उठयता आनी आवाजाचो फळ जावन ताका बंदेंत घाल्लो आनी ताका बंदेंत गेल्या उपरांत सोम्यान स्नानीक जुवांवचे मिसांव आपणाच्या हातीन घेता आनी सर्गेच्या राजाची बरी खबर परगटच्याक आपलें सुकण हातीन दवरून फुडें चलता. खंयसर स्नानीक जुवांव देवाचें उतर परगट करून आसलो आनी कशें परगट करून आसलो त्याच मापान आतां पदवेन आनी अधिकारान आपल्या बलिश्ट उतरांनी आनी म्हात कार्यांनी विस्मिता असर्यांनी सोमी देवाचें राज्य परगट करचें मिसांव सुरू करता. आनी हे सुमी आपले मिसांव सुरू करता आसतना ताका थोड्या आपोस्तलांची, थोड्या सिसांची गरज आसा म्हूण भोगली. कित्याक हांवें केल्लें, हांवें उलयल्लें आनी हांवें परगट केल्लें देवाचें राज्य हर एका लोकाक संवसाराच्या कोणशान कोणशाक संवसाराच्या सिमा पर्यंत पावजय म्हणल्यार त्या दृश्टेन आपणाच्या लागशिल्ल्या थोड्या इश्टांक तरबेत करच्या त्या इराद्यान जेजू थोड्या आपोस्तलांक आपयता. गलिलिया सरोवराच्या कुशीन वेता. थंयसर तो इस्रायलाचो फामाद सरोवर गलिलिया सरोवर. गलिलिया सरोवर जीव आसलेलो सरोवर. मासली थंयसर जायते पागून थंयसर दिसपडतो ग्रास उरतले जायते जाण आसले. इस्रायलांत आनीक सरोवर आसा, मेल्लो दर्यो म्हणटात ताका. थंयसर जीव येनात, थंयसर जीव ना. आनी त्या मेल्ल्या दर्या कुशीन जेजू सोमकोंक वचूना. तो फकत जीव आसलेल्या सरोवरा कुशीन आयलो. कित्याक जीव दितलो, जीव दातार तो देखून जीव तो जिव्या सांगात आसा. आनी आज सरोवरा गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी तेज्या भावा अंद्रेक तो पळयता.
हय सिमांव आनी आंद्रे स्नानीक जुवांवचे शीस आसले एका काळार स्नानीक जुवांक बंदेन घाला तांकां कैद केला ताचे उपरांत हे अनाथ जाल्यात आनी आपली आदली व्याप्त धरना गलिलेच्या सरोवरांत मासली धरचे वावर करून आसात आनी तसल्यांक जेजू आपयता आनी ते जेजूच्या फाटल्यान वयतात कित्याक जेजू सारको आनी एकलो आसा जेजू बरी स्नानीक जुवांव सारको आनी एकलो आसा स्नानीक जुवांव बरी बलिश्ट तो आसा देखून ते ताचो पाटलाव करतात फुडें वयता आसतना सरोवराच्या बगलेर दोणीर उतरप्रायच्या आपल्या बापा जेबेदेवा सांगाता दोग जाणांनी जुवांव आनी ताचो भाव चाकोब हे स्नानीक जुवांवचे सीस जावन आसले स्नानीक जुवांव कैद केल्या उपरांत आपल्या बापायच्या व्याप्तीक परत फाटीं आयिल्ले मनीस जाळां समा करताले आनी जेजू तांकांय आपयता आनी म्हणटा हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो येदोळ पर्यंत तुमी मासली धरतल्यात ती मासली तुमी विकतल्यात तुमचो दिसपट तो ग्रास काडटल्यात पूण ह्या फुडा तुमी मनशांक विसतल्यात मनशांक धरतल्यात खोटेपणांत नासाच्या वाटेन आसलेल्या त्या मनशांक तुमी धरतल्यात जिवीत तांकां दितल्यात सत कितें म्हण नेण आसलेल्या त्या मनशांक सकयतल्यात नीत कितें म्हण नेण आसलेल्या त्या मनशांक नितीच्या वाटेन सोलोंक तुमी कारण करता जातल्यात जिवीत मनशाक दिवंक तुमी शकतल्यात देखून तुमकां मनशाच्यो पागी हांव करतलो मासलेचो पागी केल्लो मासलेचो जीव काडटा आनी विकता पूण मनशाचो पागी करतलो जीव सांडतल्या त्या मनशाक जिवीत दिवंक शकता म्हणल्यार सत देवाचें उतर हांगासर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो मनशाचें जिवीत तात्कालीक हेच्या दुसऱ्या वाचपांत संपवलो म्हणटा हे संवसाराचें भायलें रूप नपेंस जावन वेता निश्चित केल्लो वेळ मोट्टो जावनूच आयलो आमी पळयता थोडे पटी अचानक म्हणले बरी मनीस हार्ट अटॅक जावन मरता व्हडले राजकारणी व्हडले फिल्म स्टार व्हडले मनीस हार्ट अटॅक जावन मेले पूर्व आमचे मदें आसले हांव आमचे मदें नात थोडे मरेकार पिडा जावं पुरो कॅन्सर जावं पुरो किडनीची पिडा जावं पुरो कोरोनात आसले मरेकार मारीची पिडा येवन जायते जण आमच्या दोळ्या मुखार आसले फटक मरण पावल्यात तरणाटी भुरगीं बाळां तुमी जाणात परच्या थोड्या दिसां फुडें 10-12 जाणां इश्टिण्यो सांगाता मेळोन गोंयांक भोंवूंक गेल्लीं एक टिप्पर आपटोन तांच्या टेम्पो ट्रॅवलाक आपटोन थंय आसली सगळीं मरण पावलीं 10 जाणांय इश्टिण्यो मरण पावल्यो मनशाचें जिवीत केदाळ सोमता आमी नेणाव मनीस फकत उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी पूण हो मनीस आपल्या मरणा विशयान चिंतिना तो धांवता सकाळीं उठता धांव सुरू करता धांवता परत सांजेर घरा आयल्यार ताची कूड थंयसर विशय उगयता जावंक पुरो पूण मोत धांवनूच आसता आवयच्या गर्भांत तो धांवंक सुरू करता पोणांत न्हिदता पर्यंत धांवन तो आसा तो धांवता जिविताची धांवता तो जिविताचें झुजता तो निरंतर तो घाम काडटा तो कश्ट काडटा घाम पिळटा तो सुकता तो भिजता तो करगता सगळें करता निमाणें कितें निमाणें कांयच ना निमाणें फकत एक मूठ माती मात्र पूण मनीस हें चिंतिना देखून मनीस धांवता
मनीस चिंतेना देखून मनीस दास्तान करून दवरता, रास करून दवरता, पुंजावन दवरता, सगळें करता. पूण एक घडी भर त्या मनशान आपणें पुंजावन दवरलेल्याच्या मुखार बसून चिंतलें जाल्यार हें कोणाक, कित्याक, कित्याक ही दाव, कित्याक हें झूज, कित्याक ही दावणी, चिंतलें जाल्यार ताच्या मतीक उडासा येता, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. देखून संत पाऊल कुरीन घरां बरोवन तो म्हणटा, ह्या फुडा बायल आसलेले बायल नातले बरे जियो, रडतले रडनातले बरे जियो, कुशाल करतले कुशाल करिनातले बरी जियो, विकतें घेतले आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियो, हे संवसाराचो उपयोग करतले तसो उपयोग करनातले बरे जियो. कित्याक म्हळ्यार तूं ह्या संवसाराचो न्ही, कशें आसा तशें चल, पण बरेपण सांबाळ, बरेपण, वायटादारी नाका, सत सोडी नाका, नीत सांडी नाका, सताच्या नितीच्या वाटेन चल, तुका कांयच जावचें ना, कांयच जावचें ना. नाजाल्यार सगळें व्यक्तसम आमकां भोगतलें. परगांवांत 35 वर्सां काम करून आयिल्लो दादलो मनीस एकलो म्हाका मेळटा आनी म्हणटा, फादर 35 वर्सां उपरांत गांवांत येवन रावलो, हांवें काडलेली वावंट व्यर्थ म्हूण बगता, हांवें धांवलेली धांव निर्फळ म्हूण बगता, झुजलेलें सगळें झुजू सलवणेचें म्हूण बगता, व्यर्थच व्यर्थ म्हूण बगता. फादर, म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचें जिवीत सार्थक जायचें जाल्यार, आमचें जिवीत तें फळां बरीत जायचें जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या जिविताची परिवर्तन जायचें, तुज्या जिविताचें रुपांतर जायचें, बदलावण जायचें. देखून जेजो म्हणटा, पातकी जिणी सांडा, बरी खबर सतमाना, बरी जिणी जियेया, सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. हेच्या पयल्या वचपांत जोना प्रवादेच्या पुस्तकांत निनिवेच्या शारा विशांत आमी आयकता. निनिवेचें शार व्हड शार, ग्रेस्त शार, लोक दरबस्त आसलेलो, लोकां लागीं दरबस्त आसलेले, लोक दरबस्त खातालो, पियेतालो, गम्मत मारतालो, काज करून घेतालो, दितालो, पुरो करतालो, कुशाल बरीत काप पिवो आनी मजा मारो म्हणलें चिंताप. पण ह्या संदर्भार तो निनिवेचो लोक खोटेपणान जियेतालो, खोटेपणान. निनिवेचो लोक पातकांत आसलो, देवाच्या क्रोधाक तो वळख जाल्लो. जोना प्रवाद्याक देव सांगता, निनिवेक वस निनिवेक तांकां अशें परगट कर म्हज्या नांवान. फकत 40 दीस, फकत 40 days, 40 दिनां, फकत 40 दीस उरल्यात. आनी ह्या 40 दिसां भितर जर तर तुमी तुमच्या जिविताचें परिवर्तन करनात, तुमची फातकी जिणी सांडिनात, तुमी सगळीं नास जातल्यात, नास. अंत तुमकां येतलो. तुमच्या ह्या शाराचें बैलें रूप तें मोटवें जावन आयलां. तुमच्या शाराचें बैलें रूप तें नपेस जावन आयलां. निश्चित केल्लो तुमच्या शाराचो वेळ तो मोठो जायत आयला. देखून परिवर्तन जावची गरज आसा. आनी हे आयकल्ले निनिवेचे लोक, जावं पुरो दादलो, स्त्री, युवती, युवक, भुरगीं बाळां, सगळीं देवाचें उतर स्विकार करतात, देवाच्या उतराक मान दितात, देवाच्या उतराक खाल जातात, चक्रवर्ती पर्यंत, राय पर्यंत, मंत्री पर्यंत, आनी शहराच्या पदवेर आशिल्ले तावन पदवी नातलेले पर्यंत सरी एकले देवाच्या उतराक खाल जातात, देवाचें उतर आयकतात, माथ्यार गोबर घालतात, गुणी वस्तूर न्हेसतात, उपास करतात, मागणे करतात, जिणी परिवर्तन करतात, आनी खोटेपण सांडटात. खोटेपण अनीत करतलो, अनीत सांडटा, नितीनची येता. असत उलयतलो, असत सांडटा, सतांची येता. अनैतीक करणी करतलो तो अनैतीकपण सांडटा, नैतीकपणची येता. अशें बरें परिवर्तन जालें थंयसर. देवाक पळोवन खुशी जाली.
देव असो राग निवडलो देवान कितें थंयसर कर्ग धाडूंक येवजिल्लें तें तो फाटीं काडता परत एक नवें जिवीत. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमचें जिवीत तशेंच जावंक जाय. जर तर म्हज्या जिविताचें परिवर्तन ना हांवें पवित्र स्नान काण गेल्ले तावन निमाणें सिमिस्त्रेंतल्या त्या पंडाक पावता पर्यंत जर तर म्हज्या जिवितांत कांयच बदलावण ना हांव कसो जल्मतान आसलो मरताना तसोच आसां जाल्यार म्हजें जिवीत खंडीत तें सार्थक जायना. तें जिवीत एक फडकिरें जाता. एक जिवीत एक तें नासाचें जाता. म्हजें जिवीत कांयच बदलावण्याचें ना. म्हज्या जल्माच्या दिसा तावन मरता पर्यंत म्हजें जिवीत कांय सुदरूंक ना. हांवें जायतीं मिसां भेटयल्यांत जायत्यो रत्यो केल्यात नोवेनां केल्यांत देवाचें उतर वाचलां आयकलां नियाळ्ळां पुरा केलां पूण जिवीत परिवर्तन जावंक ना जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ कांयच फायदो ना. म्हाका 80 वर्सां प्राय जालीं 80 वर्सां प्राय जालीं म्हाका. हांवें ह्या 80 वर्सांत 80 करेज्मा 80 पास्कांचीं पेस्तां हांवें आचरण केल्यांत प्राजिता दारलां 80 पुटी म्हज्या माथ्यार गोबर घालना मनशां तूं जावन आसा धुळधुळीक तूं पाटी वेतो लोय म्हणलें उतर हांवें आयकलां पूण म्हज्या जिविताची परिवर्तन जावंक ना. म्हज्या जिविताची बदलावण जावं ना. हांव तसोच आसा जाल्यार हांव एक पडकिरो हांव एक फडकिरो शिराप पडलेलो मनीस म्हूण हांव एवढाच धरूंक जाय. देवा मुखार हांव एक खांटाळ्ळोसो मनीस योग्य नातलेलो मनीस हांव व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हजें जिवीत म्हणलें उडास धरूंक जाय. देखून देवाचें उतर म्हणटा पश्चात्ताप नातलेल्या त्या नवा प्रास पश्चात्ताप आसोन जिणी परिवर्तन करतेल्या एक भाग्यवंता थंय सर्गी चड संतोष आसतलो. पळया पश्चात्ताप नासतना असलेल्या त्या 99 प्रास पश्चात्ताप बघून जिणी परिवर्तन करतेल्या एक पातक्या थंय सर्गी चड संतोष आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून देव संतोष पावलो जाकेवाच्या परिवर्तनांतय देव संतोष पावलो मातेवाच्या परिवर्तनांतय देव संतोष पावलो त्या प्रद्वारी स्त्रियेच्या परिवर्तनांतय देव संतोष पावलो साऊल आसुल्लो पाऊल जाल्ल्या त्या भाग्यवंतांतय देव संतोष पावलो कांयच ना म्हणून मेळेपणाची येतेल्या आगोस्तिनाच्या परिवर्तनांतय. आनी खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलें परिवर्तन म्हजें आनी तुजें जालें जाल्यार देव खंडीत संतोष पावता सर्गेच्या राजांत संभ्रम चलता. देखून इकडे बरदोळ येता आमी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जायतीं वर्सांचें जिवीत हांव जिवन आसा धांवन आसा तें केदाळा रावता घडीत ना पूण जिविताची धांव हांव धांवन आसा. म्हज्या जिविताचें पैन मोटवें जावन आसा आनी ह्या संवसार असो हे संवसाराचें रूप तें नपेन्स जावन येतें आसा तें हांव पळयतां. ह्या संदर्भार म्हज्या जिविताचें परिवर्तन करूंक प्रयत्न करया. आसलें बरीच हांवें रावचें न्ही आशिल्लें बरीच जर तर हांव जल्मताना पातकी आसलो मरतना भाग्यवंत हांवें जावंक जाय. आसलें जिवीत जिवंक स्वामी आमकां आदार करपा दी म्हूण मागया. आमेन. आमी उबी रावया त्रिएक देवातें आसूल आमचो बाबा तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गान वितमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता तेजे क्लेस पुताक आमच्या सभ्याक जो पवित्रत्म्यावर विगर्भे संभवलो अवकार मर्यादान सलमलो 5 बिलगातान एक सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके विलो तो वेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेरलांतलो पत्तून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तान शिवानी वेल्ल्यान दिवस बरें जालो. सदमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पळय सभे भक्तां स्वेकतार पदकाचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. आमी आतां उसारलेल्या त्रिंदादेच्या भावार्थाचेर विस्वास दवरना. आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापा तळा पांयां तळा आमी समर्पिया. तुमची जबाब जावं दी बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी पवित्र स्थान घेतिल्ल्या सर्वांनी तांकां लाभल्लें आपोवणें आनी मिसांव दैरान आनी मोगान जेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राचें आडळतें चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी
जातकात धर्म संस्कृती म्हणून पडे नासतना खंयचेय परिस्थितीन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवासनांनी तांच्या शिकापांनी वावर उर्बेन करीशें आनी तांच्या भवार्थांत तिरासन सांबाळून तुज्या पुताच्या मिसांवान भागीदार जायशें प्रेरीत कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडे शिडे वरवीं कश्ट केल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणींक तुजे कुडी येत्म्याची बरी भलायकी फावो कर. तशेंच विविध रितीच्या अनवर आनी अडचणे वरवीं कश्टोवच्या सर्व भाव भयणींक तांचे कसनी हाळूंक कश्ट निवारूंक आमच्या मदल्यांनी कुमकेचो हात दिशें आनी एकामेका खातीर मागशें कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मिसाच्या बलिदानान हे संदर्भार एकवटलेल्या समेस्तांचेर हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर. आमचें मिसांव कितें म्हणलें समजोवन त्या प्रमाणे क्रिस्ताच्या आपोण्याक सरी जाल्लें जिवीत जिवंक मन परिवर्तनाचें जिणी परिवर्तनाचें वायट साणून बरें आदरतले मनीस आमी सांगच्याक तुजे कृपेचो आशिर्वाद आमचेर तूं घाल म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. गडी बरदोडे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास करून तांचे बसत आमी मागया. सर्गींचे भूमगाळ बापा तुजे मुखार उसालेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव हे संदर्भार तुजें उतर आमकां जिणी परिवर्तन करूंक बरें वायट सांडूंक बरें आदारूंक उलो दिता. त्या प्रमाणे आमची जिवीत रुपीत करूंक जाय अशी सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयलावा मी तुझ्या वेदी लागी बाबा तुमच्या कानी पातकी आम्ही पून भुरगीं तुझी कानी कामची हे बापा हे कानी कामची हे बापा हे कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी म्हज्या भाव भयणी नो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. शाळांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या परिस्थितीच्या आदाबा सर्वस्फोर म्हणून घेऊन सर्वेस्पर आमच्या भोवमगाळ बापा प्रसन्न जावन आमची दानांतून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं मात पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजे इश्टागा सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेंत घेतली. सो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्या तुज्या पवित्र सभेतून तांकां एकवटायताय. तुज्या जिन्सवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या आनी सदळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 Barbaroso serves por tu. Singoli संसार बोला तुझ्या वैभवा, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता संदर्भात सगळ्यांचें जिवीत संवसारांतलें 4 दिसांचें जिवीत सुमयेच्या पांयांतळा सुमयेच्या कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया. बापा कुरुसू तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पवची. तिसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक करार अशें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुयाम. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जिवनपणसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीतसो उंडो आनी सोडून अशी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घस येवतले आमा समेस्ता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसाराचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा, पिटर पौल आमच्या गुवडी बापा आनी सगळी अजकी वर्गा बराबर ती गाबरेती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां आनी तुजी इश्टगत येदोन तोरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची अजनामतीन दवरना. ताणें शिकलेलें मागणी भोवभक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखून वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग निमचे सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पदकांतले सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाठाई कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या आसा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माये मग सुकृतू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी ती बिगली हांगा पळया ही समनसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली पत्की जिणी सांडून बरी जिणेची उंगलो दिता ती जिविताचें परिवर्तन करून बगेवन सांगोवपणी दिता ती इश्टेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर आमचें बाग म्हाका पवना पूण तुजे कसोतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन. मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो क्रिस्त प्रसादचे मास आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपी सेवंक आमकां साथ दिना पूण जेजूक आमी आत्मीक रुपान सेवया अत्रेक सुखूम घर आमी घेवंक प्रयत्न करया. जेजू तुये काळजा प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यांत आमचे करी वडवेक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूंक फावो कर हें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मगड भावनो भयणीनो भोव भक्तीपणांत येमिसाचें बलिदान बटयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देवाचें आशिर्वादां तुमचेर मागता तुमकां देव बरें करूं. येमिसाच्या बलिदानांत प्रतिरितीन भोव अप्रुबाचें संगीत दिवन आमकां आदार दिल्ल्या भाव मॅक्सी तुजो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सगळी मिसाची मांडवळ केल्ल्या भाऊ जॉयसनाचो उपकार बावडतना असो पासून आदार दिल्ल्या भयण विल्माचो उपकार बावडटा. हे सगळे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमी माध्यमुखान पळयचे म्हणून वर्त्या दिशेन मिनत करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मानेस्त विनोद गंगोळी तशेंच मानेस्त अविनाश गंगोळी आनी समेज कुटुंबात सांद्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां मागता. मगाच्या भावना भयणीनो आदल्या इतर हांवें कळयल्ले प्रमाणे आमची इस्कल धाकटुली इस्कर तें ल्हानशा बाळपणार आसा. व्हडत वस जें आसलें कोरोना निमती भोव कश्टाक सांबाळलां. ह्या दिशेन तुमचे कुमकेसो कांय इल्लोसो आदार आमकां मेळ्ळो जाल्यार इस्कल आमकां परत मुंदार वचूंक साध्य जाता. अशें आसतना कांय तुमकां दुबळ्या धाकट्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर कांय कुमक करूंक मौन आसा म्हूण बघता जाल्यार
ह्या इस्कला खातीर कुमो करूं तुमकां हांव आपोवणें दितां. फुल्ली पुलाची पाकळी तुमी दिवन आदार दिया म्हूण विनंती करता. अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले करतात, तातूंत फुल्ली पुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक तुमकां हांव उलो दितां. तुमचे खातीर आमी खंडीत मागता आनी मुखारी मागतल्या म्हणलो बरो वसो हांव तुमकां दितां. इदळ पर्यंत आमी तुमचे खातीर मागलां, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी सगळीं दिमी घालया, साध्य जाल्लीं दिमी घालया, ना जाल्लीं उबी रावया, तकली बागोवया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या हांव येतां तुका अर्गां दितां, तुजें नांव गातां, माया मोगान हांव जियेतां. उजवाड तुजो पांखय मुजेर राता, सता वाटेन मेटां काडूंक वेता. सौम्या हांव येतां तुका अर्गां दितां, तुजें नांव गातां, माया मोगान हांव जियेतां. मोगाळ पुता सोय अवघार मळी आशिर्वाद भगीन उर्साचे करवीन निरंक आमचे देवा आमच्या दुस्पानांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी